गोयच्या खेळगड्यांचेर अन्याय जालो असो आरोप करीत आमदार जीत आरोलकरान खेळगड्यांचेर जावपी अन्याया विशीं सरकाराचो दुवर काडलो. खेळा मंत्रालयान नॉन परफॉर्मिंग एसोसिएशनां बरखास्त करची वा आपल्या ताब्यांत घेवन स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अंतर्गत खेळगड्यांक तशेंच प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवचें अशी विनवणी जीत आरोलकरान केल्या. गोयच्या खेळगड्यांची अवस्था सामकी वायट आसा. कांय संघटना कितल्याशाच दशकां सावन एकाच अध्यक्षाच्या फुडारपणा खाला आसात. हातूंत बदल जावपाक गरजेचें आसा अशें जीत म्हणटा. तशेंच खेळगड्यांक विमो दिवपाची मागणी जितान ह्या वेळार केली. अतिरेकी राज्यांत लेगीत ऑलिंपीक तशेंच राष्ट्रीय पदकां मेळटात, पूण गोंय मात फाटीं पडलां अशें म्हणीत गोंयच्या खेळा मळांतल्या अवतिकाये वटेन जीत आरोलकरान बोट दाखयलां. पळयतात स्पोर्ट्स आयज गोंयांत कितलो कॉलॅप्स जाला तो. आयज स्पोर्ट्स गोंयांत कितली 5-6 वर्सां कांयच परफॉर्मन्स ना. रिजन कितें? रिजन इतलेंच आहा की स्पोर्ट्सान पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जाला. एसोसिएशन्स सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट. एसोसिएशन्स आयज एसोसिएशन कशें फंक्शनींग जातात. काही एसोसिएशन बरे परफॉर्म करतात. आमच्या सिनियर लिडर हांगासर सिनियर मेंबर आमचे श्री दिगंबर कामत ते बऱ्यापैकी नॉलेज आहे. आपले एसोसिएशनूय बरे चलयतात. पूण काही पॉलिटिशियन्स आहात ते खंय तरी स्पोर्ट्स हे आपणाक एक खंय तरी स्थान मेळपा खातीर आनी आपणाक टॅग लागपा खातीर हे अध्यक्ष जातात. हे पॉलिटिशियन खंय तरी सायडीक सरपाची गरज आहा. आनी आयज एसोसिएशन जे चलतात, फॉर एग्जाम्पल म्हाजेच सांगता व्हॉलीबॉल फिल्डांतले. हांव ज्युनियराक गेल्लो व्हॉलीबॉलाक, ज्युनियर नॅशनल्स केल्ले. तेन्ना जो अध्यक्ष आहलो, प्रेसिडेंट आहलो, आजून हांव हावजान हांगा पावलो तोच अध्यक्ष आहा. म्हाका दिसता म्हाजी भुरगीं 7-8 वर्सांनी जेन्ना व्हॉलीबॉलाक वयतली तेन्ना तोच बेडीर रावनूय आजुनूय एसोसिएशन चलयतलो. हेचेर मातसो लक्ष दिवपाचो. आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेचेर लक्ष दिवपाचो. एकूच एसोसिएशन न्हू, कितलेशेच एसोसिएशन आहा. एक अध्यक्ष 4-4, 5-5 एसोसिएशन चलयतात. हांगा खंय तरी कायदो हाडपाचो आनी हेका क्वॉलिफिकेशन दवरपाचें. आयज जेका ज्ञानूच ना तो एसोसिएशन चलयता. आनी स्पीकर जर म्हाका सांगा 30 वर्सां एकटो कसो चलोवंक शकता. खंय तरी हेचेर कायदो हाडा, खंय तरी हेचेर न्याय दिया स्पोर्ट्समॅनांक. हांगा अन्याय जाता. खुबशे गोश्टी आहात जे एसोसिएशन्स चुकयतात. रिक्वेस्ट करता तुमकां की हेचेर लक्ष दिवचें आनी खंय तरी न्याय हेंका दिवपाचें. आनी जे एसोसिएशनाक तुमी जे पयशे पे करतात, जे पयशे फारीक करतात, इयरली फारीक करतात, ते खंय तरी म्हाका दिसता जे नॉन परफॉर्मिंग एसोसिएशन्स आसात, जे नॉन परफॉर्मिंग जे आयज मेरेन रिजल्टूच हाडूंक शकनात, ते खंय तरी तुमी बसयात. एक 10 वर्सां 15 वर्सां जे खंयच्या डिसिप्लिनान हाडूच शकनात, रिजल्टूच गोंयाक हाडूंक शकनात, तांकां तुमी कित्याक दवरतात. आयज एसएजीक रायट्स आहा. जे नॉन परफॉर्मिंग एसोसिएशन्स आहा तांकां डिस्क्वॉलिफाय नाल्यार तांकां सस्पेंड करपाक तुमी तांकां सस्पेंड करा आनी एसएजी कडेन ते डिसिप्लिन्स घेयात. ते स्पोर्ट्स तुमचे कडेन घेया. भुरग्यांक ट्रेन करा. आयज गरज आहा. तुम्ही जर यंग टॅलेंट जर सोदतले जाल्यार रुरल एरियान, ग्रामीण भागांत चला. भुरगे कितलेशे टॅलेंटेड मेळटा. आयज फायनान्शियल कंडिशन तेंची वायट आहा. आयज गरज आहा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट तुमी एक हॉस्टेल करपाचें दोनूय कडेन आनी थंय हे यंग टॅलेंटांक तुमी सिलेक्ट करून तुमी थंय हाडपाची गरज आहा आनी तांकां ट्रेन करपाचो. स्पीकर सर, जेन्ना 2015 नॅशनल गेम्स जाले तेन्ना गोवा पार्टिसिपेट जालो. आउट ऑफ 32 स्टेट्स रँक ऑफ गोवा वॉज 24. नोट करून घे. रँक ऑफ दिस थिंग गोवा वॉज 24 आनी आमच्या युनियन टेरिटरी आमची फॉर एक्झाम्पल युनियन टेरिटरी अंदमान एंड निकोबार 17व्या पोझिशनार. आमी 24 गोंया 24 आनी अंदमान युनियन टेरिटरी 17. 6 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्झ मेडल आनी गोंया 24 एकूच गोल्ड मेडल. मिझोराम मिलिटन एरिया, मिलिटन भायर वचपाक लोक भियातात. थंयसर कितले 24 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर मेडल, 23 ब्रॉन्झ मेडल. आयज मॅरीकॉम आशिल्ली थंयसर मिलिटन एरियांनी एक मॅरीकॉम आनी कितले 19 ऑलिंपियन्स तयार जातात. जाल्यार आमच्या गोंयान कित्याक जायना? म्हणजे आमी खंय फेल वयतात. म्हाका दिसता खंय तरी स्पोर्ट्स हे खंय तरी फुडें व्हरपाची गरज आहा.